सगळ्यांक येवकार कॅबिनेट रिशफल जाल्या उपरांत महामंडळांचे अलॉटमेंट जे उरिल्ले आमदार आहा आनी बाकीचे लिडर केन्ना जातले ते सगळी वाट पळयताले। ते अलॉटमेंटाचे डिटेल्स आता येयल्या। आपण वाचून दाखयता 9 कॉर्पोरेशनाचे 9 महामंडळाचे डिटेल्स येयल्या। तितून खादी गोवा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड तितून आंतोन वाजदेकर कोर्तालीचे आमदार ते चेअरमॅन असले ते तशेंच पण तितून सर्वानंद भगत व्हायस चेअरमॅन म्हणून ऍड जाल्या। कला अकादमी गोविंद गावडे गेल्या उपरांत गोविंद गावडे काढल्या उपरांत कला अकादमी वेकंट चेअरमॅन पोस्ट वेकंट असलो तो बाबू कवळेकार हांकां दिला। दुसरे एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे गोविंद पर्वतकर असले ते तशेंच तेंचेच कडेन तो पोस्ट आसतलो। आता सिवरेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आहा ते संकल्प आमोणकराक तेणी फाटले फावट ताका बालभवन बी दिल्ले तेणी घेवन आसले आनी ते विदाउट एनी पोजिशन रावले। तांकां सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष केल्या। मागीर बालभवन दयानंद सोपटे जे एक्स MLA मांद्रेच्या BJPचे तांकां अध्यक्ष केल्या। गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे गणेश गांवकर सभापती जाले उपरांत जो पोस्ट खाली जालो तो केदार नायक सालिगांवचे MLA तांकां चेअरमॅन केल्या। आनी मेन इम्पॉर्टंट GSIDC गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एक इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन सरकाराचे तेजेर मायकल लोबो कलंगूटचे जे आमदार आहा तांकां अपॉइंट केल्या। मागीर गोवा स्टेट शेड्यूल कास्ट एंड अदर बॅकवर्ड क्लासीस फायनान्स एंड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे दयानंद मांद्रेकार जे शिवोलचे एक्स MLA आनी एक्स मिनिस्टर BJPचे तांकां चेअरपर्सन म्हणून अपॉइंट केल्या। आनी लॉ कमिशनाचेर फाटीं जे रिजायन जाल्ले मिनिस्टर म्हणून आलेक्स सिकेर नुयेचे आमदार तांकां लॉ कमिशनाचेर चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट केल्या। फाटली खुबशीं वर्सां जालीं लॉ कमिशनाचेर चेअरमॅन BJP सरकारान अपॉइंट करून नासलो तो आतां तेंच्यांनी आपल्या आमदाराकूच जे लॉ मिनिस्टर असले पयलीं मिनिस्टर असले तेन्ना तांकां लॉ कमिशनाचेर अपॉइंट केला। हितूंतल्यान एक गजाल हे जाता की 2 आमदार जे काँग्रेसींतल्यान 8 जाण येयल्ले तितले 2 आमदार जे पोजिशन्स घेवन आसले ते म्हणजे संकल्प आमोणकार आनी मायकल लोबो हिंकां दोगांकूय कॉर्पोरेशनान दिल्या आनी बरी वजनदार अशी कॉर्पोरेशन दिल्या। जंय CMान ही कॉर्पोरेशन आपल्या कडेन आशिल्ली चेअरमॅन म्हणून ती सोडल्या आनी तांकां दिल्या। आतां हितूंतल्यान आनी एक गजाल पळोवपा सारकी आतां सगळ्यांचे हे सगळे केले उपरांत एक गजाल स्पश्ट जाता ती तुमकां सांगता। पण तेजे पयलीं रवी नायक एक्सपायर जाल्या उपरांत आतां सगळ्यांची नजर आहा की BJP थंय कॅन्डिडेट कोणाक आपलो कॅन्डिडेट घालतले। बाकीचे ओपोजिशनाचे कॅन्डिडेट सगळे आसले पण BJP कोणाक टिकेट दितले हेजेर सगळ्यांची नजर आहा। त्याच बरोबर रवी नायक एक्सपायर जाल्या उपरांत तेजे जे कॅबिनेट बर्थ आहा जो वेकंट जाला थंय कोणाक मंत्री करतले हेजेर सगळ्यांच्यो नजर आसल्यो। पण हे अलॉटमेंट अशा टायमार येयला तितूंतल्यान हांगासर जे आमदार एकोमोडेट केल्या ह्या कॉर्पोरेशनान ते तरी त्या मंत्रीपदाचे हितून उरना ते तितूंतल्यान भायर हे चित्र सध्या तरी स्पश्ट जाता। प्रुडंटा खातीर हांव लोकेश शिकार।